नमस्कार। राज्यात सध्या अपघाताचे प्रमाण हे वाढत आसा आणि हातून जे रस्त्याचेर गोरवां बसता या गोरवां खातीर जायते अपघात जायत असता। वेळगे सत्तरी हांगासर असोच एक अपघात जालो जेन्ना स्कूटर चालक रात्रेच्या वेळार वयतालो तेन्ना रस्त्यार बसलेले गोरवांचो अंदाज येवना, तेका लागून गोरवां चुकयतना त्यांची जी गाडी आसा ही रस्त्या सायडीक असलेल्या खांब्याचेर त्यांनी धडक दिली आणि हातून तो किरकोळ जखमी जालो। तशेंच जी ती स्कूटर आसा ही ते स्कूटरीचे खूब लुकसाण झालेले आसा। आमी पळयतात की दिसान दीस रस्त्यार भडकी गोरवां आसा ही बसत असता आणि सध्या पावस पडटा तेका लागून रस्त्यार काळोख असल्या कारणान गोरवांचो अंदाज येना आणि खूबशे फावटी एक्सिडेंट जाता। वेळगे सत्तरी हांगासर असो जो एक अपघात जालो आणि तेतून तो किरकोळ जखमी जाल्लो आसा आणि हेतून तेजे वाहनाचे सुद्धा खूब लुकसाण झालेले आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।